नमस्कार, पळया सिटीग्राम खबरो। वाळपयचो आमदार फक्त फॉरेन ट्रिपी करता, मतदारसंघाचेर लक्ष ना म्हूण वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीचो आरोप। लोकांचे रस्ते आणि उदकाक हाल। वाळपय काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन पीडब्ल्यूडीक निवेदन दिला। 15 दिसांचो प्रास दिला, नाजाल्यार खंय मोर्चा। दुसरे आमचो एक आमदार सांगता की बंदीर रोडा हांगा रोड जालें काम म्हणून रोड कंप्लीट फाल्यां सुरू जातले। पण हांव सांगता की एक तो मोठ्या लोकांक मिसगायड करता, कारण त्या रोडाक अजून फॉरेस्टाची एनओसी ती मेळोकच ना, तर रोड कशे जातले म्हणून म्हणटा की एक डायरेक्ट म्हणटा आमदारान लोकांक मिसगायड करचे न्हू। कित्याक तूं एक मिसगायड एक लोकप्रतिनिधी आणि तूं एक आमकां सरळ मार्ग दाखोवपाचो लोकांक, पण तो लोकांक मिसगायड करचे न्हू, कारण रोड हो रोड जातलो तो रोड जातलो म्हणून इलेक्शनाच्या मता खातीर एक राजकारण करचे न्हू लोकांच्या गरजे खातीर। तो विकास जो अजून खातीर जाल्लोच ना आणि तो जावपा खातीर आमदारान लीड घेवची, विदेश दौरे करचे न्हू आणि ते लीड घेवन ते काम करचे, इतकें हांव तेका आव्हान करता। आणि जर फुडल्या 15 दिसांक रोड डिपार्टमेंटान रस्ते दुरुस्त करूंक ना, वॉटर सप्लायन व्यवस्थित पाणी दिवंक ना, जाल्यार वाळपय ब्लॉक काँग्रेस ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाचेर मोर्चे हाडटले। हांव कंप्लीट तांकां इशारो दिता। आयज आमी उदकाच्या डिपार्टमेंटान येयल्ली, आमकां येई हांगासर मेळोंक ना। जेईन सांगलें की हांगासर 4-5 जेई आहा, पूण जेई तर 4-5 आसा जाल्यार उदकाची कशी गैरसोय जाता। तेंच्यांनी सांगलें की डिपार्टमेंट वांटून दिला, डिपार्टमेंट तर वांटून दिला जाल्यार तो ज्या जेई तांकां पडटा ते एरियेक धाव्या सारक्या कोदाळे आणि अशें ते येई पडटा जेई पडटा ते कित्याक आपलें काम करिना। ड्युटी हे आपले गव्हर्नमेंट जे ऑफिसर्स आहा ते ड्युटी आपली कित्याक विसरता, ते ड्युटी विसरता म्हणून हेजो फेस आमकां लोकांक करचे पडटा। उदक नुव्या ग्रामसभेक पंचूच नासता म्हूण लोक बेजार। पंचाक हजेरी सक्तीची करची म्हूण लोक मागतात। सरपंच म्हणटा हजेरीची सक्ती ना। श्रीलंकेत चर्चींनी जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत आता नुवे चर्चीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे म्हूण ग्रामसभेन ठराव घेतला। एक आमगेले गांवचो डेव्हलपमेंटा लागून येता, एक भासाभास करपाक येता, तो कोणाची राग काडपाक येनाय। हिंग येयल जाल्यार जायते 5 एबसेंट आसताय। आमगे लोक तांकां वोट मानिल्लेक कोता एबसेंट रावपा न्हू, पूण हिंचाले ते सांगता 5 येवपाक गरजे ना म्हण। म्हाका दिसता जरी तर लोक येवपाक गरजे जाल्यार 5 येवपाक गरजेचें। जरी तर हें अमेंडमेंट तर पंचायतीक आहा 5 येवपाक गरजे न्हू। हें प्लीज हांव गव्हर्मेंटाक मागता हें अमेंडमेंट रेक्टिफाय करपाचें आनी 5 एवरी ग्रामसभा गरजे म्हण हें दवरपाचें। कित्याक हाल तुका कितें विचारता म्हूण तो येना, फकत सेक्रेटरी आनी सरपंचान आन्सर करपाचें। आतां मुगे 5 आहा, हांव ताका कितें विचारूं जाल्यार तो ना जाल्यार कसो फायदो। वॉट इज कॉल्ड ग्रामसभा? पंच कितें येयलें थोडें काम हेका? It's not a necessity that all the punches should come for the Gram Sabha. I don't think so. The church had installed CCTVs about a year or a half before, but because of the new construction of the church, the CCTVs have been removed because some areas were coming under the CCTV thing, and that one wing of the church, old church, is been demolished, and that's why we had to remove those CC cameras. And once the new church comes into the thing in force, we will put all those CCTVs back to the wherever it is required. मायकल लोबोन कळंगुटे नुस्तें आनी भाज्यांचे नवे मार्केट उक्तें केलां। पर्रीकर सरकार आसतना खंय कामाचो हुस्को नाशिल्लो। आतां तो नाशिल्ल्यान 23 मया उपरांत कोणाचें सरकार येतलें आनी कामां कशी जातली काय म्हूण मायकलाक हुस्को। फिश मार्केट भरपूर फेमस मार्केट जावना आमचे गांवकार आनी दुसरे नेबरिंग विलेजीस आसल्यार कांदोळेचे, सालिगांवचे, आरपोराचे सगळे लोक हिंगा येता। कित्याक येता? कित्याक फ्रेश फीश हिंगा मेळटा। आमच्या गांवांत खूब जाण नुस्तेकार जे आहा तेंचे दादले रातीक भायर वयता, नुस्तें धरता आनी सकाळीं नुस्तेकार हिंगा फ्रेश फीश सगळे आमकां हिंगा दिता। मनोहर पर्रीकर जेन्ना आमलो सगळे जाणांची नदर तेजेर आहली की बरें गव्हर्नन्स दीत जाल्यार होच मनीस दितलो। आयज मोठी चॅलेंज आहा आमच्या मदेगांव की आमचो जो गव्हर्नमेंट आहा आतां मायसरच्या आनी 10-15 दिसांनी रिजल्ट लागतलो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। हेचे उपरांत डिसायड जातले की वीच गव्हर्नमेंट वील होल्ड द फोर्ट। हो आमचो गोंयचे फुडार खंयचो सरकार घेतलो। आयज आमी सरकारान म्हाका दिसता बरें कितें जावपाक जाय तें लोकांच्या हातीनूच आहा आनी लोक जाणा कितें बरें पळय तें गोंयांत। आनी म्हाका दिसता लोकांनी जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थिंगा
एक आता हे जावपाचें आहा वोटींग जावपाचें आहा पणजे 3 ऑलरेडी जाल्ल्या हेचेर गव्हर्मेंटाचो फुडलो जो दिशा आहा तेचेर आमकां दिसतलो म्हाका दिसता देवा लागीं मागता हांव की बरें तितले जाल्या पुरो. घेऊया एक ब्रेक. गोवा ग्रीन ब्रिगेड आणि गोयचो आवाज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. हायवे एक्सपान्शनाक लागून कोलवाळे आणि गिरेचे माड आणि झाडां वडोवची न्ही म्हूण ग्रीन एक्टिविस्ट मागतात. To save these 6 iconic mango trees as well as all the trees right from Patra Devi to the other border of Goa. So we have requested and CM has personally promised that not one tree, he said, will be touched because of the this thing of the highway, expansion of highway. So we trust his words and we hope that we are going to have a good meeting with the chief principal engineer next week. Thank you. आता आम्ही चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक मेळ्ळे ताका आमी स्पेशल रिक्वेस्ट केला की आमची कोलवाले पळय झाडां आहा आनी गिरी पळय हायवेचे पळय झाडां आहा ती सांबाळपाक आनी तूं जे रस्ते पळय बांदता विदावट डॅमेज झाडांक आनी मुडांक हांड्यांक डॅमेज करूंक जायना म्हणून आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिला की झाडां कापपाक ना म्हणून आनी झाडां पळय आहा कोलवाले ती 5 ते 6 आंबे पळय आहा 100 वर्सां मायजचे ती आमकां सांबाळटले म्हणून. That this heritage of Goa, that iconic trees which welcomes, symbolic welcome we get from when you are traveling from outside from the border to Goa, they will be saved. Here the CM has assured us categorically and directed in front of us the chief principal engineer of PWD that these trees must be saved and a meeting will be called between us. फातोड्ड्या रस्त्याचे नामकरण केला. एका वाड्याच्या रस्त्याक फामाद संगीतकार क्रिस पेरीच्या नाव दिला. ताचो पूत ग्लेन पेरी उक्तावणाक आशिल्लो. From the music community are so proud and feel so honored that Chris Perry has been given this fantastic honor of having a street named after him. Great privilege that God has given for some of us. This great name, Chris Perry, what he has done for Goa, that many not done that much because he kept his name on right high. It is such a great honor and a great privilege to realize that my father, Chris Perry, has been honored with this road in his name. I've known him since the day I was born. He's my father. He's the greatest musician that I've ever known. He's been my teacher, my mentor. He's the greatest jazz musician that I've known. Senior and eminent personalities from the locality had proposed to the council and to me that this road should be named after Chris Perry. Like Mr. Albert Kulas, Ernest Moniz, and then the councillor, the local councillor Glenn Amrat, he has moved a resolution in the council, and we have decided to name this road after Chris Perry. We could have named a bigger road, but we didn't want to erase somebody else's name and put this name. We didn't want to create a controversy behind the road naming, where there is people want to search for a controversy everywhere. We didn't want to give them one. So I think this is a token of our love, our appreciation and the honor, the recognition of the honor for the great man that he was. We are very happy to have all these eminent people from the music field and also his son. कळंगुटे पंचायतीन भुरग्यां खातीर गिमाळी शिबीर दवरिल्ले. 500 भुरग्यांनी शिबिरांत वांटो घेतलो. कितल्योशोच कार्यावळी जाल्यो. Thank the church and the temple presidents who made the announcements and forced and encouraged the youth, the children to make use of this opportunity. Don't leave this opportunity, and that is why you see we got a record 550 registrations for the first summer camp.
आनी 550 जाले रजिस्ट्रेशन. आमचे फूल शेड्यूल सामकें टॉसांक गेल्ले बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्टेड. आमी फकत 100-150 आसतले चिंतलेले, बट आतां आमकां बॅचीस इन्क्रीज करूंक पडले. सो वी इन्क्रीज द बॅचीस. आनी डिसिप्लीन जे आहा लायक स्विमींग 220, football around 200, dancing 150 registration. So see, there's so much of demand for this. Very happy to see a lot of young kids over here, teenagers speaking so fluently on this stage. They are being trained. But every student who is over here, every child who is over here should be given an exposure to the stage, because some of them have a stage fright that has to come out the minute the parent helps the kid to come on the stage. And this type of summer camp, I think, has given a lot of encouragement to all these kids, not only to come on the stage, but also in the swimming pool. A lot of kids did not know swimming. They have learned swimming. I think 200 odd kids came for swimming. It's a very big achievement, and I am again wishing all the best to all the kids over here who have participated. And follow your dreams is only what I want to tell the teenagers. Whatever is there in your mind, what you want to do in the future, if you work towards it right now, because it's a very competitive world. Everybody wants to be something in life, but if you work very hard, your hard work, dedication, and I think some support from the parents, whatever the kid wants to do, whatever the child wants to do, if the parents support that boy or a girl, I think that boy or a girl will achieve. फातोड्ड्या मोल्लूस क्लासिक बार एंड रेस्टॉरंट उक्ते जाला. शुद्ध गोंयचे जेवण आणि मल्टी कुझिन जेवणाक मोल्लूस खंय फामाद. हे गोंयकारपणाचें प्रतीक कशें एक रेस्टॉरंट सुरवात केला म्हणून बॉसान म्हणलां, पण आतां तें जर जेवण बरें मेळ्ळें जाल्यार तें स्थान तातूंत कसलीच मदत आमची गरज पडची ना. तें आपशींच फुडें सरतलें, पण तातूंत फुडें जर सरतलो जाल्यार हाफ रेट म्हणटी कोणाकूच दिवप ना. हाफ रेट जर दिली जाल्यार तुजें रेस्टॉरंट बरें चलतलें, पूण तुका जोडपाचो कमी जातलें. जोडूंकूय जाय, जेवणूय बरें दिवंक जाय, सगळ्या गोंयकारांक एक बरी सर्वीस दिवंक जाय. चड करून आमची शीत कडी म्हणटा ती जाता तितली फामाद जावंक जाय, आनी सगळ्यांनी ती खाली जाल्यार आमकां ओपिनियन पोला वेळार एक स्लोगन आशिल्लो की आमकां नाका भाजी पुरी म्हणून, आमकां जाय शीतूच कडी म्हणून तीच जर उरली जाल्यार आमी गोंयकार खूब फुडें पावूंक शकता. आयज ताणें काणकोण बागान आमच्या एक बरें रेस्टॉरंट चलता तेजें मोलूच रेस्टॉरंट म्हणून. ज्या रेस्टॉरंटान म्हाका दिसता खूब पाडें हांव जेयलां, आनी जेन्ना जेन्ना हांव पणजे वयतां वाटेर म्हाका जेवण सारकें गांवठी गोंयकारपणाचें जेवण मेळना. शीत कोडी तशी सुंगटाची मेळना, भेंडे घालिल्ली कोडी मेळना. म्हणटकूच हांव सदांच सांगतालो शांबा बाब केन्ना एक मडगांव एक उकोड रे म्हणून. आनी आयज तेणें म्हाज्या उतराक मान दिवन ताणें हें रेस्टॉरंट उखलटें खरें गोंयकारपण जातलें म्हूण हांव मागतां. आमचे आतां काणकोणा आसा त्या प्रमाणे रेस्टॉरंटाक सगळे गोवन स्पेशलिटी आमची चड आसा, लोकल शीत कडी त्या प्रमाणे तेंच आमी जेवण दिवपाची ट्राय करतले, आनी जाता तितले आमची फुडें सरतले बरे भशेन देतले तसलें जेवण आमी दितले. जे शांबा बाबाले काणकोणा एक मोलू क्लासीक म्हणून रेस्टॉरंट आसा, थंय असोच म्हणजे तेणी जेन्ना सुरवात केली सान बरे बरे काणकोणचे भायले लोक कितलेशे म्हणजे मडगांवचो पणजेचे गोंयचे भायले लोक येवन थंय जेवन वयताले, आनी कितलेशे मडगांवकारांक जेवपाक वयताले. तेणे ताका सदांच हें करताले, रिक्वेस्ट करताले अरे असो तुगे टेस्ट आमकां मडगांवाक बी दी म्हण. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.